प्रेज द लॉर्ड. हरगा तुका जेजू, महिमा तुझो, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला मार्कस वांजेल 7वो अध्याय 20 आनी 4 ते 30 वाक्यां. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 24 to 30. जेजू तेंचो बायसरन तीर आनी सिदोन प्रांतांत गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणाकी कळीत आसचे ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोंक जालें ना. ताचे विशयान एका स्त्रियेन आयकत आस ती भितर सरून ताच्या पांयांक पडली. तिचे धाकटे दुयेंस देंवसार लागलो. ती एक अनुभवार्थी जल्मान सिरोफेन्सियाच्या प्रांताची. आपल्या दुयेक लागलेलो देंवसार धांवडायचे म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काडून सुन्यांक उडोवचो समानाय. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज दनया. तरी भुरग्यांनी उडयल्ल्या उंड्या उडके मेजा पोंदा आसलेले सुणी खातात नाही. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा बसयेत, तुज्या दुयेसो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची हांतुरलार न्हिदोन आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटुल्लो. जे कानान घालून स्त्रियेचो भावार्थ हाचे विशयांत जेजू आमकां ताचें उतार दिते आसा. आज ते कानान घालून तिचो भावार्थ पळोवचे खातीर जेजून ते एक म्हाका दिसता सवाल केल्ले. ना जाल्यार जुदेव फारिजेव शास्त्री पुरा जेजूक एक क्वेश्चन घालते आसले, तूं अनुभवार्थ्यांक थंय अजपान अद्भुतां करताय, ह्या अनुभवार्थ्यांक सुवार्ता करताय. कित्याक म्हळ्यार जुदेव आनी अनुभवार्थी सांगता कितेंच ताळमेळ पडनातले. आनी असल्यो संगती हांगा घडटा आसतना ती खंयच्या प्रांताची मनीस सांगता, जल्मान ती सिरोफेन्सियास प्रांताची. आनी थंय देवाचें उतर सांगता क्लियर. जेजू सांगता तिचो भावार्थ पारखिता पळया. आनी जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काण सुन्यांक उडोवचो न्हय. एक कठीण उतार, पूण जाल्यार तिचो भावार्थ पारखूंक आनी कोणेंत थंय आसलें न्हय. जेजू क्वेश्चन घालनातले बरी. एक भावार्थाक बुन्याद घालता जेजू आनी तिचो भावार्थ ती पारखिता. आनी तिचे एक जाप तें नीज दनया. तरी भुरग्यांनी उडयलेले उंडे अडके मेजा पोंदा आसलेले सुणी खातात न्हय. कोलो एक भावार्थ कल एक उतार एक बायबलान बरोवन घाला. म्हळ्यार ती स्त्री कितली एक भावार्थाची स्त्री. मस्त संगती संवसारांत घडलेल्यो जेजू आसतना त्यो पवित्र पुस्तकांत बरोवन घालूं ना म्हणटा. जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार निमाणें सांगता तो. आनी तें बरोवन घालून गेल्यार तें जेजून केलेली अजापां अद्भुतां सगळीं बरोवन घालून केल्यार सगळो संवसार तें बूक दवरूंक पावचें ना म्हणटा. तर तितले 3 वर्सांच्या मिसावान जेजून केल्लें जायतें आसा. आनी तातूंत एक घडीत आज पवित्र पुस्तक आमकां हायलायट करता. जेजून त्या स्त्रियेचो एक भावार्थ पार केलो. जेजू तिच्या घरा वचोवना. जेजू थंयच रावल्ल्या कडेन तूं वच, तुज्या भावार्थान तुका खंडीत जावन बरें जालां म्हणटा पळय. जेजून सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा बसयेत, तुजे दुयेसो देंवसार सुटला. हर एक संगती आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत. खंयचेय एक देंवसार सुटय जाल्यार जेजू ताका हात लायता आनी ताच्या मागता आनी ताका देंवसारा फरमायता तशें ताणें भायर वच म्हणून. पूण हांगाय एक घडीत आसा, जेजू वचोंक तूं वचना, तिका सांगता वच तुज्या घरा, तुज्या दुयेसो देंवसार सुटला. म्हळ्यार हांगा कळटा जेजूक खंयचेय डिस्टन्स ना. जेजूक संवसाराच्या कोणशाकी एकच त्या दाळांत तो पावोंक शकता. देखून तो ओमनीपटंट ओमनिसियंट म्हणटा. सगळ्यांनी तो आसूंक शकता. तो सोर पदवेदार. ताच्या की व्हडलो एक पदवी आसलो मनीस ह्या संवसारांत कोणी येवंकी ना आनी मुखार येवचोय ना. हेजे जाल्यार ताणेंत पारती हेजे दुसरो कोणी ना. देखून तितले पदवेदार देवाची सकत हांगा दाखयता जेजू. आनी जेजू आपल्या बापाक महिमा दिता. तो थंय वचना, आपडना, कांय म्हणना. वच, तुजी बरी जाल्ली तूं पळयतलें. आनी ती घरा वचून पावता आसतना ती बऱ्याकार न्हिदेन. म्हळ्यार देंवसर लागलेल्या मनशाक सैतान न्हिदोंक सयत सोडिना. विरदार करता, बेजार जाता. घरांत ते कितले सोंसलां आसतलें त्या स्त्रियेन त्या दुये मारिफात. कितले तिका कश्ट मेळ्ळ्यात आसतले त्या दुये मारिफात. पूण जेजून एकच एक उतार सयत सांगला, वच म्हूण सांगलें. तितल्यान तुज्या घरा वच, तुजी बरी जाल्ली तुका मेळटली.
आनी खंडीत जावन ती बरी जाली. देखून आज मुगाच्या भावा आनी भयणी आमी एक एक पाटी मागता आनी एक एक पाटी आमी डिस्टन्स पळयता. हांगा मागल्यार अमेरिका बरें जाता गी म्हणून खंडीत जाता. कोणच्या संवसाराच्या कोणशाक आसल्यार तूं हांगा तूं खंय रावलाय थंयत मागल्यार तेंत हिलींग जेजू थंय दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक जेजू खंयच्यान डिस्टन्स ना, जेजू खंयचो टायमिंग्स ना. जेजूक 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां म्हणटात. देखून जायते पवित्र पुस्तकाची समजून आमी काण गेल्यार जेजून ती वर्सां कितें आसलें तें दिसा मार्फत आमकां पवित्र पुस्तकान कळीत केल्यात. हांगा मस्त संकेत जावन आसा. 6 मांडे म्हळ्यार 6000 वर्सां, ह्या 6 दीस खंयचीत वेल्याक गेलयत. 7वें दिसा देवान विशव घेतलो. 6 दिसांनी संवसार रचलो, सगळें केलें 6 दीस. आनी संवसारांत घडचीं आसलीं गडितां सगळे आनी अब्राहम तावन धरलेले आमी पळयल्यार स्टार्टींग तावन आमी आदाम आनी एवे तावन धरलेले जेजू म्हणसर कितलीं 1000 वर्सां, 6000 वर्सां म्हूण सांगता. ताचे उपरांत आनी जायते संकेत आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी. जायते जेजूच्या उतरांची गुंडाय आनी ती आटापंक आमच्यान साधना, ते आमच्या मतींत व्हरूंक साधना. कित्याक म्हळ्यार आमचे येदेशे ल्हानशे ब्रेनांत इतलें पुरा बरोवंक आमकां साधना. त्या घडये देवान आमकां रिव्हलेशन दिचें, देवान आमकां उगडापें करिचें, त्या उतराचो अर्थ समजूंक करपा दिचें. तितलेंच पुरो आमकां. देखून चड समजून गेल्यार चड आमच्या मतीक तें आटापंक साधनांतलेल्यो संगती पवित्र पुस्तकांत आसात. जायत्यो संगती आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज हो भावार्थ आमकां आसूं दी. ह्या कानानगार स्त्रियेचो भावार्थ आमी हांगा मागताले आमच्या कोण कुटुंबाचे खंय पिडेस्त जाता थंय आमकां खंडीत जावन हिलींग जातलें, गूण जातलें, तांकां सुटका मेळटली. देखून आमी डिस्टन्स पळोवंक नाका मागता आसतना. म्हजो पूत अमेरिकांत आसा, ऑस्ट्रेलियन आसा, थंय कांय प्रॉब्लेम ना. तूं हांगातान मागता नाय, तुज्या पुताक कितें जाय, तुज्या दुवेक कितें जाय, तुज्या जावयाक कितें जाय, तुज्या कुटुंबाक कितें जाय, सगळें देव जाणा. थंय तो प्रोवायड करूंक शकता. देखून ताचें नांवान तूं परने सल्ल्यान ती येहोवा हिरे म्हळ्यार ही इज द प्रोवायडर. तो वदक सून दिवचो देव जावन आसा. देखून देवाक खंयचें तें डिस्टन्स ना. देखून आज आमी समजून काण घेया एका स्त्रियेचो भावार्थ आज आमकां देव उल्लेख करता जाल्यार आमच्या जिवितांत तो आमी रुथा करया. तत्व भावार्थ, तत्व विश्वास, तत्व जेजू सांगात मागून आमी खंडीत जावन ह्या संवसारांत आमी जैते वन जातले. आमचे सगळ्या कश्टा वेळार, नश्टा वेळार, निराशपणा वेळार, चलोवणेच्या वेळार, ह्या रिणाच्या बारा वेळार खंडीत जावन वत जेजू म्हाका आनी तुका पावतलो आनी सगळ्या पिडेतावन आमकां भायर काडतलो. आज असले बरी फाल्यां आसचे ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज कश्ट जाल्यार खंडीत ते कश्ट तुका तरबेती दितात, ते कश्ट तुका सोसणीक करतात आनी कश्टा मारिफात तूं देवाक पळोवंक शकताय. पूण ते कश्ट तुका निरंतरी आसचे ना. थोडे दिसान जाल्यार परते तुका सूख मेळटलें. कशें दिसा उजवाड जाल्या उपरांत काळोख आसा, काळोख जाल्या उपरांत परतेक उजवाड आसात. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट आसल्यार फाल्यां सूख आसात, आज दूख आसल्यार फाल्यां संतोश आसात. कित्याक हें गॅरंटी देवान आमकां दवरला. हर एक कश्ट, अनवर, पिडाशिडा, निराशपण, चलवणी कितें आमकां येता जाल्यार ते खंडीत आमच्या जिवितांत देवाच्या वाटेन चलोवंक आमकां तरबेती करतात आनी भावार्थान आमकां तीर करतात, आमकां सोसणीक करतात, मागण्याची हातारां करतात आनी जे सांगता जिवंक जाली कृपा आदार आमकां तो दितात. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दवरया आनी जेजू कडेन आमी मागया. आपोस्तलांनी मागले बरी जेजू आमचो भावार्थ सडय, जेजू आमचो भावार्थ सडय म्हणून आज आमचें मागणें जावं दी. आनी त्या कानानगरण्याचे स्त्रियेचे भावार्थ तरी म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक मेळोवन दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगत जेजो भगवंती मरिये देवाच्या मापयांक खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.